पयशे जाय आतां काशा मारपाक पयशे नाय वय वोल्टे नाय टेप रिकॉर्डर गायला काय रिकॉर्डिंग सारखे ते भाशेन देशपेश 2000 तरी केला काय ना रे दोब्यात वडी काय ना मरे वडी काय ना चॅक देखून गायला जाताली काय ना मरे आता बसेला आता फोन केले जायचं लोक येत मुसा गेला जाऊ ध्यान बरें बेसा घाल तुझी ध्यान बरें बेसा घाल सांजे लाशी मरे ओ लाशा हांव फोन मारतो तुका 12:30 जावन लाशा चुय हा जाऊ साहेब मजा साहेब कालो बरा लो मरे साहेब मुगे शेपा येवचो तो ओल्ड मॅन आज डिसेंबरा 30 तारीख निमाणे 30 वर्साचो ताका लागून ओल्ड मॅन कोण बसयला हे 2 पयशे जोडू लागा ट्युशनाचे काय जायना तो त्याची बाला बोल तू ओल्ड मॅन दिसता सायद काय केला शोभाचे मार किरे ता मोयताले चल आज स्कूल नाले इस्कोला वयत रे पण पय लॉलीपॉप आलो वयता लॉलीपॉप आडयताले म्हाका दिसत आज पसरकारांनी ओल्ड मॅन केला ते पांडी गो बसयला म्हाका दिसत पयशे डब्यांक आयल्या बरें आहलें रे हांव तूं खाल्याव जाय लॉलीपॉपान ओ तुगे ओल्ड मॅन ओय हांव बरें दिसला ओल्ड मॅन दोलो रोज येयला तेक तुवें चोयला रे ओल्ड मॅन उलयता टेप रिकॉर्डर घाल ताका आनी कितें इचार रे बोलो मले ओल्ड मॅन तुज पोटा भूक लागोल्या न्ही रे चल बेस्ट तुगे ओल्ड मॅन बेस्ट काय ना लॉलीपॉप आटा ती घाल चल चोय गाता मुला तू माक ट्युशन येते मालपा ना चोया आत मुडा पडला पण गोडी लायतो तुगे मालू जायना ना घाल मेजीत म्हळ्यार गो जातलो सगळे उडे वाटतं का लॉलीपॉप माझ्या जाऊ साहेबा री पुलीस येता तो बोगीन धांवतलो एक मोरों दी नाल्यार पयशे घेवन गेलो जाल्यार रे हे कसली लचांड जित्या मुनीस हो दिसता तू जितो काय मेल्लो रे जितो हे कितें पूण लचांड आहा आज गांवां सगळे लोक ओल्ड मॅन करून भोंवता पूण हो जितेलो हे कितें पूण लफडे आहा पळोवया दुयेंत आहा रे पोप सोड जालें तूं बुंबा मारता हाका पोलीस स्टेशनाचेर वन मिरसांगे पीठ मारल्या बरें दिसता मिरसांगे पीठ तुका भूक लागल्या न्ही हा थंय जेवण मेळटा पोलीस स्टेशनाचेर आनी जेला लादयेचेर न्हिदयल्या बरें दिसता तुका थंय न्ही जाल्यार तुका आतां पोलीस स्टेशनाचेर व्हरता आनी जेला लादयेचेर न्हिदयता येता मरे पुलीस राव दी नशिबान असल्यार चुकोना देवाचे पोदुमेक शिमेना सुक्या झाडां जावं येता फुलां तोरबाक सोबना भुरग्यां विणकारान उजवाडना भुरगीं आमचीं जावन आसा
सोरोन एक भुरगो जल्मता भुरग्याक पळोवन खोशी जाता मोगान वाडयता तशेंच बरें शिकयता आवची एक दीस तुवें पडटा दोतोरागेर वता आयकात दोतोर कितें सांगता आवची एक दीस तुवें पडटा दोतोरागेर वता आयकात दोतोर कितें सांगता
बेतालिंगारा कोणे आधार दिलो जाय मागलोले ते मेवले म्हूण देवाकार गांडीवूंक जाय देवान आयज तुका रचून देवाचेर बेमान जाताय काळजांत देवा मोकूर देव दितलो बी येना काय दुडवाची गरज मोडून दुसऱ्या ताय रीण मागोंक वेता वेच्या आदी देवा ताय मागोन वसिश्टा तूं ताच्या दारान पावतो तो मनीस तुका मोगान जाप दिता तूं मागलेल्या उतराक तो मनीस तुका दुडू दिता दुडवाची गरज मोडून दुसऱ्या ताय रीण मागोंक वेता वेच्या आदी देवा ताय मागोन वसिश्टा तूं ताच्या दारान पावतो तो मनीस तुका मोगान जाप दिता तूं मागलेल्या उतराक तो मनीस तुका दुडू दिता एका गांवान एक भुरगो व्हडलो पण चलोंक जायना ल्हानपणींतान तो पांगळो वांकडे पांये नीट जायना जातीन तो हिंदू आसलो देवाक कोताय प्रार्थना 15 वर्सांचो जालो तोरूय बरो जावूंक ना एक दीस एक क्रिस्तांव मनीस त्या भुरग्याच्या बापायक मेवलो रिटीर आसा रिटीराक भुरग्याक व्हर म्हूण सांगलो 3 दिसांचो तो रिटीर 2 दीस भुरग्या उबारून व्हेलो पण 3ऱ्या दिसा भुरगोय गोरजेन सान चलोन गेलो एक दीस एक क्रिस्तांव मनीस त्या भुरग्याच्या बापायक मेवलो रिटीर आसा रिटीराक भुरग्याक व्हर म्हूण सांगलो 3 दिसांचो तो रिटीर 2 दीस भुरग्या उबारून व्हेलो पण 3ऱ्या दिसा भुरगोय गोरजेन सान चलोन गेलो एका गांवान एक चेडू पळोवंक सोबीत दिसतालें उणयेन खंय ताजे ताका चायेन कितें जायत घालें मागण्याक तो वेळ जाता म्हूण बेगीन च्या पियोन गेलें आयकात भावा भयणांनी तें चेडू अशें म्हणटालें मागणी सुरू जाताना तें चेडू व्हडल्यान बोब मारता वीक घातलेली आपूण चाव पियोन आयलां म्हणटा त्या चेडवाक
चेडवाचो नवरो आसलो उनी ताका बरें जाता बावा जेजूचेर आसलो जेजू चेडवाक सालवार कोत्ता ती मागणी सुरू जाताना तें चेडू व्हडल्यान बोब मारता वीक घातलेली आपूण चाव पियोन आयला म्हणटा त्या चेडवाचो नवरो आसलो उनीक ताका बरें जाता बावा जेजूचेर आसलो जेजू चेडवाक सालवार कोत्ता बावा जेजूचेर आसलो जेजू चेडवाक सालवार कोत्ता तुमकां सगल्यांक काळजान सावन देव बरें कर म्हणटा तुमी हो तुमचो वेळ आमकां धाकटो त्या चोवंक सारलो म्हणून हांव उपकार आठयतां चड सगल्यांक देव बरें कर म्हणटा स्पेशली फादराक ताणें आमकां जाय तो आपलो आदार दिलो तशें सिस्टरींक तेणी आमकां जाय तो आदार दिलो हिंगा शिकूंक आनी चड आनी चड हांव देव बरें कर म्हणटा बाब नाजारेताक ताणें कितलेच दीस येवन आमच्या भुरग्यांक शिकयले हांव तेजो काळजान सावन आभारी आनी सदांच ताका देव बरें करूं म्हणटा तसोच देव बरें करूं म्हणटा आमकां सगल्यांनी तुमी आदार केला तसोच म्हज्या पॅरीस कावन्सिलान मागीर आमच्या यूथ भुरग्यांनी म्हाका कोदेली हाडूंक ह्यो माटो घालूंक जाय तो आदार केला तुमकां सगल्यांक काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटा तसोच आमकां जायतें डोनेशन दिलां कितें आदार केला तांकांय हांव काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव तुमकां आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा कारण हांवें धाकटोच म्हाजो वावर केल्लो तुमकां बरो लागलो आसतलो म्हूण सो इतल्यान थोडीं उतरां सोंपयतां आनी सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा विसरूं नाकात उठो नाकात लास्ट पड्डो चोवंक कोणी न्हय अंकल कोणी न्हय पूण ह्या म्हज्या हातांनी घडला अंकल ह्या म्हज्या हातांनी घडला अंकल म्हजी जिविताची कोण चोडला मातसो अंकल चोडला मातसो अंकल हाकाच लागून हांव ह्या फोणकुळीत पावलो अंकल फोणकुळीत पावलो अंकल तुवें कितें म्हाका सांग न्हय तुजी जिवितांत कितें घडलां पळय तें अंकल म्हाका सांग न्हय तुज्या जिविताची काणी तूं कसो पावलो पळय तो ह्या फोणकुळीत तुवें म्हाका अंकल म्हणून विचारलें आनी हांवें कांय सांगूंक ना म्हणून तुका आनी जरी तर तुका सांगपाची खुशी आसल्यार हांव सांगता आयक बाबा ह्या संवसारांत आनी ती धूल वाऱ्याचेर उगता आनी खंय पोसता ती कोणाकूच खबर ना आनी ती खबर आहा फकत त्या रोजनाराक रे म्हज्या पुता आतां म्हजी खबर तुका हांव सांगता बाबा हांव ह्या संवसारान एक गरीब मनीस आसलो आनी आमचो दिसपट्टो एक राज हांव काम करून सारतालो आनी तेन्ना म्हाका दोग धुवो आसल्यो आनी म्हजी व्हडली धूव एका पाडकाराच्या चेड्याच्या मोगान पडून काजार जाली आनी ताणी म्हजे तुयेक दोद हाडूंक ना म्हणून वेशी मारली म्हजे तुयेक आनीक हांव त्याच वेळार थंय पावलो आनी ताणें म्हाका असो मार मारलो आनी ताच्या तुवें दांडो मारून म्हाजो हात मोडलो आनी पुलिसेक सांगलें म्हजे तुयेक हांवेंनूच मारली म्हूण पूण ना हांवें मारूंक ना म्हजे तुयेक मारूंक ना आनी तीच कात ताणें म्हजेर घातली आनी हाजी हांव फोणकोण बगतालें अंकल उठ अंकल रडो नाका हे सगळ्याच्या जिवितान घडटा अंकल तूं रडो नाका अंकल कोण बगता रे म्हज्या पुता आनीक ह्या सगळें घडोवंक पावलें रे म्हज्या पुता हें सगळें घडोवंक पावलें हो दोतीक लागून शुक्र आनी ताचे सांगाती सगल्यांक तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटात